नखेत्रां गोठे वेगवेगळे जिनस सांताक येवकार येशूच्या जल्माबरोबरच नातलांचे परबेक येवकार दिवंक गोंयकार सज्ज। इगर्जी कपेलां पिकपिके लायटींनी सजल्यांत। नातलांक लागपी सामान आनी बाजार भरले। लोक आदले दिसाय सणाची धांवपळ करतना दिसतात। आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रावान गोंयकारांक नातालांची परबी दिल्यात। काळोखाचेर उजवाडाचें जोयत, दुखीचेर संतोसाचें, निराशीपणाचेर बोरमाशाचें, क्रोधाचेर मोगाचें आनी झगड्याचेर शांतीचें जोयत। दिसून आसलेलो देव मनशा इतिहासान भितर सोदता आनी मनीसकुळाक आपल्या ओरोंबाशी परतून हाडटा। म्हणजे देवा सोर आनंदाचे, शांतीचे आनी मोगाचे जोरीशी तिका पावयता। होच तो क्रिस्त जयंतीचो संदेश। तर ह्या नातालांचे परबे समयार सगल्या मनशांक येवकारूंक, स्विकारूंक आनी मोगान वेंगोवंक आमच्या काळजांनी सुवात आसूं दी। हे तरेन अदीक शांती, अदीक समजिकाय आनी अदीक मोग आसुल्लो समाज आमी घडोवंक पावतल्यो। सोमेस्तान देवाच्या आशिर्वादान आनी देव शांतीन भरलेली नातालांची परब हांव घेता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पक्षाचे मताधिक्य दिसान दीस वाडटा। पक्ष विलीन करपाचो प्रस्नूच येना म्हूण दीपक ढवळीकारान स्पश्ट केलां। मोगोची सद्याची केंद्रीय समिती फुडलीं 2 वर्सां आसत तशीच उरतली। पक्षाच्या आमसभेंत हो निर्णय जालो। 15 फेब्रुवारा सावन पक्ष 40 मतदारसंघांनी समित्यो करपाच्या कामाक लागतलो। ह्यो समित्यो उपरांत नवी केंद्रीय समिती इलेक्शना वरवीं वेंचून काडटल्यो। त्या आमसभेक फक्त एकूच विशय आशिल्लो की केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची मुदतवाड दिवपाचो आनी ती सर्वांच्या हेणे आमी आज ती केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची आमी मुदत दिल्ली आसा आमसभेन। ही मुदत आमी घेतल्या ती फक्त पक्षाचें कार्य फुडें व्हरपाक, पक्ष बळकट सगळे 40 मतदारसंघात बळकट करपाक आनी जी आव्हानां गोंयांत ह्या पक्षा समोर येता ती आव्हानां उतर दिवपा खातीर पक्ष बळकट जावपाची खूब गरज आसा आनी ती आव्हानां आमी पेलतले, पक्ष बळकट करतले आनी फुडें वतले। आमी आतां फेब्रुवारीच्यान काम सुरू करतात। फेब्रुवारीच्यान आमचें काम हें प्रत्येक मतदारसंघात सुरू जातलें आनी त्या पद्दतीन ती मांडावळ केली वतली। सर, पक्ष विलीन करपाचे काय बातम्या येताले फाटल्या दिसांनी? कोणी गेला तर सांगा कितें सर? तो कोणी विचारला पण तुमकां सांगला ताका विचारा, आम्ही सांगू जाता बातम्यो तुम्हीच केल्या, मिडियान आनी न्यूज पेपरानूच बातम्यो केल्या।
आणि हे डिसिजन सगळ्या लोकांनी मनापासून घेतलेले आसा आमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि जो कॅथलीक आणि मुस्लीम लोक आमचो पासून पयस आसा ह्या दोनूय समाजात एकठांय करप हांचे कडेन सुतोवाच करप आणि त्यानंतर एक एक स्टेप मुखार कसो वचप हें डिसिजन आमच्या कमिटीन घेतला. बरे कॅथलीक लिडर जे आसा जे फाटल्यान बरो इतिहास आसा बरी संस्कृती आसा अशा लोकांक आमी हेरून राजकारणांत मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले. पसून जो कॅथलीक पयस आसा आनी मुस्लीम वर्ग पयस आसा ताका आमी एकठांय करपाचो प्रयत्न करतले. हें स्वप्न जें गोंयकाराचें आसा हें स्वप्न साकार करपाचो प्रयत्न. पक्षाचे सध्याचे केंद्रीय समितीक 2 वर्सांची मुजत वाट दिल्या. 15 फेब्रुवारा सावन सगळ्या मतदारसंघांनी समित्यो नेमपाचें काम सुरू जातले. उपरांत 2 वर्सांनी ह्योच मतदारसंघ समित्यो नवी केंद्रीय समिती वेंचून काडटल्यो. मतभेद खूप जातात. तुमकां खबर आसा गोंयांत कितले पक्ष प्रादेशीक नवे आयले आनी कितले जाण ते व्हांवून गेले. पण आमचो पक्ष सातत्यान आपले अस्तित्व विधानसभेत राखून राविल्लो एकूच पक्ष. आणि हांवें उतर दिवपाक सोदता तुमकां जो पर्यंत आमी हा जन्म आमी जो पर्यंत आसा तो पर्यंत हे अस्तित्व अशेंच कोणी काही दुबाव लोकांची गरज ना. जो पर्यंत आमी आसा हा जन्म म्हणला तो पर्यंत हे अस्तित्व भोगो पक्षाचे कोणूच विटोवंक शकचो ना. आमी ते सातत्यान दवरून फुडें व्हरपाची आमची तयारी दवरिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.